Come, Noreen, come. You want? White food. Share. See, हे आज आम्ही आम आदमी पार्टी हे ऑफिस उघडलां केपेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां खातीर जो न्याय आमी आम आदमी पार्टी दिवंक सोदता तो त्या लोकांक पुरो पावपाक ही एक ऑफिसाची सुरवात केल्या आनी जशी आमचो लोक आमचे बरे ह्या ऑफिसांत ते कचेरींत येतलो ती आपली कामां जी येतली ती आमी आम आदमी तर्फेन करतली आनी ह्या लोकांक न्याय दितली तेच भाशेन हें ऑफिस उगडलां इलेक्शना खातीर. आतां इलेक्शनाक कोणाक तिकेट मेळपाची वो ना ती पार्टी हायकमांड जाणा पूण आमी सगळीं एकवटान हिंगा रावन हें इलेक्शन लडटलीं आनीक जाता तितले आमची तकस घेवन आमी हो असेंब्ली सीट जिखतले. आमकां हारोवंक जाय बीजेपीक जी बीजेपी करप्ट गव्हर्नन्स करता तांचें नश्ट करपाक नरकासूर आमी हालींच लासला तसो लासून तांकां अडोवपाक हे आमचो हेतू आसा. तेच भाशेन भ्रश्टाचार काँग्रेसीक हो परत चान्स आमी दिवचे न्हय आनी आदमी जिखतले. थँक यू सगळ्यांक तुमी हिंगा हाजीर जाल्ल्यान. आम आदमी पार्टी गोंयांत फर्स्ट टायम येयल्ली तेन्ना 2014 सावन आमगे हो फायट चालू आहा आनी फायट तो कंटिन्यूअस चलतलें टील आय एम अलायव. I will not give up to fight for the poor, to fight for the people. आता सगळीं पळय हिंगा एकठांय जाल्या आमी हेका लागून की हो ऑफिस पळय आमचो आहा हिंगा ओपन केला आमी आनी फॉर दीस इनॉग्रेशन वीच वी हॅव ऑल कम हियर, वी हॅव कम हियर टू अटेंड इट and we have come here to show the public that this is our office and this is the strength that we have. Tomorrow, whatever is required, कोणाकूय कितें जाय लोकांक कितें जाय तेणी हिंगा येवन तेंचे प्रॉब्लम सांगूंक जाय. This office will be open right from morning 9 o'clock till 6:30, 7 o'clock. आमी हिंगा आसतली आनी जो कोण लोकांक कितें त्रास आहाय कितें आहाय तेणी येवन हिंगा सांगपा जाय that we have this problem or whatever. Right from 2014 सावन पळय आमगे वो बॅटल चालू आहा. इट विल कंटिन्यू and we will not stop it till we win. Thank you. संविधानांतल्यान आमकां 5 वर्सांची सगळ्यांक एक संदी मेळटा की आपल्याक जाय तो सरकार निवडून हाडून. आयज केपेंकार खुशाल कित्याक केपेंच्या मतदारसंघात आम आदमी पार्टीचे ही कचेरी आयज उक्ती जाता. आम आदमी पार्टी बाकीच्या पार्टी भशेन न्हय, आमी लोकांच्या जिवितांत फरक हाडून आनी प्रामाणीक राजकारण म्हणल्यार कितें हे फुडल्या 5 वर्सांत गोंय समेस्ताक आमी ते दाखयतले. आमी पळयतात जस्ट 2 पॉयंट्स. एक, आमचें राजकारण जें आसा तें प्रत्येकाक ह्युमन डिग्निटी दितले. मनशाक जो रिस्पेक्ट येवपाक जाय तो रिस्पेक्ट येतलो. आनी आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू फायट फॉर द कॉमन गोल. प्रत्येक आपल्याचें पळयनासतना आमच्या गांवचें आमच्या गोंयचे खातीर आम आदमी पार्टी वावरतली आनी ताकाच लागून आम आदमी फॉर गोवन्स. वाजवे एक मिनिट फोटो घेवपाक